our village, Parra. Today we are here to launch our manifesto for Parra panchayat election. We, the true gracious and honest people of Parra, have floated our panel under the banner Parra United. We have fielded candidates in 6 wards. 5 of them are new faces and 1 experienced ex-sarpanch panchayat member, Mr. Benedict D'Souza. This panchayat election will be contested under my chairmanship. I will guide my team from canvassing to implementation of various schemes of Goa government as well as central government. Need your support. We have fielded 6 candidates. They are ward number 1, Mrs. Genevieve Fernandez. Ward number 2, Mr. Agustino Fernandez. Ward number 3, Mr. Benedict D'Souza. Ward number 5, Matilda Fernandez. Ward number 6, Mrs. Ujwala Kudau. And ward number 7, Mr. Sanjay Kevkar. I have been doing social work when I was just 14 years old. Panch member in the year 1986 elected from different wards. It is known to all over Goa that land grabbing, hill cutting and cheating is very serious issue in Parra and all over Goa. Let us get united and save what is left for our future generation. We have among us Mr. Goemkarponn, who will guide us and also support us. Mr. Johnny Lobo, one of our strongest supporters, is sitting there. He specially come from Middle East for canvassing and supporting us, and to get elected, especially his ward contestant, Mr. Agustino Fernandez. I request all our Parra voters not to get fooled by influential people by receiving envelopes and job promises. This is not in their hands now. We want to give you all good governance, transparency and corruption-free panchayat. To go back to last 20 years of our panchayat functioning, I need your support to give you all those good days of last 30 years which everyone enjoyed during our ex-sarpanch, Mr. Anand Salgonkar's tenure, who ruled this panchayat, Parra panchayat, for 30 plus years. People know how strong our family is, and that is the reason we will run this panchayat smoothly without any corruption. I would like to remind and make people visualize on the old days when I was a Panch member, how the work of people was done quickly without taking much time of theirs. As everyone nowadays has lack of time, and we should respect the time of people giving their quick response and service. We will concentrate on people's work and give them people's friendly panchayat. I would like to tell people that why our panel is the best choice to give Parra people justice and when they should trust our panel members. I would like to also tell my Parra people that panel will serve them for 5 years. Please do not get distracted with temporary benefits, but think who can serve them for long with honesty. Please trust my panel who will keep their vote, who will keep their trust, promise and won't betray the community who elected them, who will elect them. Sarpanch will be available in the panchayat on all working days from 10:30 a.m. till 1 p.m. So I request all my Parra villages
The panel which I am reading should be elected with thumping majority. Thank you. आता मी मॅनिफेस्टो पब्लिश करता. फोटो घे. We are launching our manifesto now. दिमाग लिख. Thank you. Thank you. Unity and diversity and service to common men will be our motto, and we all together shall achieve it with an open mind and sympathetic approach and 24 hours accessibility to all people cutting across party or religion, sincere efforts and understanding, resolving the problems faced by the people, and non-revengeful attitude towards its political rivals, and always willing to face all the challenges. We all six of us have filed our nominations. Our commitment and time towards the cause of common men shall be a priority. People's support has been our pillar of strength in forming this panel to serve the people with the cause. Workers and supporters of various political fronts have come together to form this panel to give a people-oriented service to the common people and shall be people-friendly. I appeal to the people of Parra to vote for visionary change and vote for sustainable development. Thank you. I request our strong supporter, Mr. Johnny Robo, to address the press. I come here today not only to support this panel or say they are good or the opposition is bad or something like that, but all I want, people should come up with something to support the new guys. I mean, the new candidates who are sitting, we should support. Secondly, I'm not blaming the previous panchayat. If I start blaming, then it will go on. There is no end to that. Secondly, these days, people who are contesting the elections, some who are scared of them and some who think they will lose, they go on distributing money and a lot of things. I'm saying that is not right. You should, if you think you are doing the right thing, you vote straight away, ask for your vote. But don't go on saying like, you give something and then I will buy the vote. People have been doing this and they have done. People have taken money. But I don't think it is right. If you give somebody who is new, coming up, now I know Augustine is from my word. I know him in childhood. If I don't support him to come up, I don't think I can do anything better. I support a person who is already for the last 10 years. I don't think I should support him. I'm not saying he has not done the wrong thing. Nobody is perfect. But if he is coming up, I would support him. He's from my ward. Why should I support somebody who is coming from some other ward and who don't know about my ward? So the simple thing is, I am not here to tell anybody, this panel is BJP, this panel is Congress. I am not here to say that. Even opposite Benedict, there's one friend of mine, friend's son, Bajidev Pachuko, he is also contesting. I've never told anybody, you don't sit or you come down, you give him a chance. No. Whoever is willing, let them go ahead and vote. So, like you should feel, you should know and you should ask before voting. Don't complain. After the elections are over, people have the habit of complaining. Oh, why somebody is doing like this, doing like that. It's not right. So I would give a message to everybody. It's not, you just take money for one day and then 5 years they do what they want to do. Please stop that. And I wish all these guys the best, and whoever is sitting new, whoever is new in our village, I wish them all the best. Thank you.
नमस्कार. पर्रा युनायटेड पंचायत पर्रा ह्या इलेक्शना खातीर उबे राविल्ले आसा. म्हज्या लेफ्टाक आसा वॉर्ड नंबर 1 जेनेवी फेर्नांडीस, मागीर ऑगस्टिनो फेर्नांडीस हांगा बशिल्लो आसा. तिसरो आसा वॉर्ड नंबर 7 संजय केरकर जे सायडीक बसला. मागीर आसा बेनेडिक्ट डिसूजा, तुमी सगळे वळखतात. मागीर आसा आमची उज्ज्वला कुडव वॉर्ड नंबर 6 आणि मार्टिल्डा फेर्नांडीस वॉर्ड नंबर 5. ह्या युनायटेड पर्रा अशी एक टीम काडलेली आसा. आमकां खबर आसा इश्टानो, ग्रामपंचायत लेवल जेन्ना लोकांचे कितेंय आसता गजाली तर तांकां उदक, लायट, रस्ते हे बेजीक नीड आसता, हे बरे तरेन मेळपाक जाय. ताच्या उपरांत कितें आसता की आमच्या गांवांत महिला ग्रूप आसात, युवा भुरगे बेकार आसात आनी ह्या भुरग्यां खातीर पंचायत कितें करता किंवा तांकां बाबा कशा तरेन हेल्प करता की ताणें बिजनस करचो जावं आनी कितें करचें हें पंचायतीचें काम आसा. ताच्याच बरोबर पंचायतीन सगळे लोक, हिंदू आसो, क्रिस्तांव, मुस्लीम, कोणी आसो, सगळे तांच्या भितर कम्युनल हार्मनी ही एस्टाब्लीश करप आसता. खंयसरूच केस्तांव जावंक फावना, सगळे तरेन बरें रावप हे सरपंच आनी पंचायतीचे पंच मेंबराचें काम आसता. त्याच बरोबर आमच्या पंचायती फाटली गेली 10 वर्सां कांय कारणास्तव आमची पंचायत मातशी तिचें नांव वायट जालें. तें कारण सांगता तुमकां. पंचाचें काम आसलें तें आमच्या एका वाड्याचेर नायजेरियो निग्रोज येवन रावतात आनी 2 फावटी तुमी सगळे पेपरांनी थंय तांकां धरले. ते ड्रग्स विकतात आनी कितें करतात. एक्चुली ह्या वाड्याचेर जो कोण पंच आसलो किंवा सरपंच आसा, आमचो पर्रा गांव जर बरो रावतलो तर हे पंचाचें काम आसता. जेन्ना हो भाडेकरू हांगा येवन रावता तेन्ना पंचायत लोक सांगतात पण पंच मेंबरान फुडाकार घेवन ताची टोटल हिस्ट्री काडपाक जाय आनी आमच्या लोकांक सांगून बाबा असल्या मनशाक रेंटर हावसाक दिवं नाका. हे 2 फावटी पर्राचें नांव पिड्ड्यार जाल्लें आसा हेच्या पयलीं. आनी त्या खातीर आमकां कशें आसा की पर्रा पंचायत एक उत्कृश्ट पंचायत, द बेस्ट पंचायत ऑफ द इयर एवॉर्ड आमकां ह्या सगळ्या जे आमचे पंच मेंबर काडल्या पळय हांच्या माध्यमांतल्यान आमकां घेवंक जाय. कारण पर्राचें नांव हें फक्त गोंयांत न्ही तर भारतांत न्ही तर वर्ल्डाक फामाद जालां. आनी ज्या आमी पंचायतीन रावता त्या पंचायतीचो आमचो जगातीक व्हडलो लिडर सर्गेश मनोहरभाई पर्रीकर ज्या पंचायतीन रावता आनी ताका इतलो मोग आसलो की आमची पंचायत बरी जावंक जाय, बरे तरेन चलपाक जाय, अशा तरेचें ताणें काम गोंय आनी भारता भायर सुद्दां केलें, भारतांत केलें. त्या मनोहर पर्रीकराचें नांव आमकां बरें फुडें दवरपाक जाय, तशे तरेचें आमकां काम करपाक जाय. आनी त्या खातीर हें इलेक्शन BJP काँग्रेस अशें जायना, पूण हांव BJP सपोर्टर, हांव एक BJP कार्यकर्तो. आमकां पार्टींतल्यान सिग्नल दिल्ले आसा की जे बरे पंचायत आसात, जी बरे तुजे कॅन्डिडेट आसात तांकां तुमी सपोर्ट करा. सो BJP म्हणून म्हजे पर्रा गांवचे सगळे जे कार्यकर्ते आसतले ते सगळे ह्या पॅनलाक सपोर्ट करतले. आनी कारण कितें आसा सपोर्ट करपाक, भारतीय जनता पक्षान गेली फाटली 10-12 वर्सां ज्या प्रमाणे प्रत्येक पंचायतीन काम केल्लें आसा, ज्यो सगळे योजना दिल्ल्यो आसात, महिला आसो, जाणटे आसो, शेतकार आसो, आर्टिस्ट आसो, हे सगळे लोकांक ज्या प्रमाणे भारतीय जनता पक्षान मदत केल्ली आसा आनी बरें आयचो आमचो सन्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें पंचायत सक्षम जावपाक जाय म्हणून स्वयंपूर्ण मित्र प्रत्येक पंचायतीत हाडून दवरला. एक्चुअली ह्या पंचायतीचे प्रत्येक पंच मेंबराचें काम आशिल्लें की ताणें प्रत्येक वॉर्डार वचून त्या लोकांक तुमकां खंयची मेळूंक ना, तुमकां कितें जाय हे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जो मनीस दवरला ऑफिसर हांगा, तुमकां हें उदाहरण दिता. अस्नोडा पंचायतीत बेस्ट पंचायत म्हणून तांकां तांचो स्वयंपूर्ण मित्र जी एक बायल मनीस आसा ऑफिसर, ताणें उत्कृश्ट काम केलें. 20 जाणांक त्या पंचायतीक त्यांनी त्यो मुद्रा लोन, EDC लोन हे घेवन दिले. बेकार भुरगे आसात ते पळय कोणाचें काम हे पंच मेंबराचें काम आसा. आनी ते जो ऑफिसर कोण येता पळय ताका घेवन ताणी प्रत्येक वॉर्डार वचप आसता. आनी त्या खातीर आमी विचार केला युनायटेड पर्रा
जो आसा ताका BJP सगळे कार्यकर्ते आमचे पर्राचे आसात आनी सगळे लोक हांव उलो मारता. हांव काळजांतल्यान पर्रा गांवच्या लोकांक उलो मारता की आमी ह्या फावटी सगळे न्यू फेसीस दिवया. माझे स्वताचे मत आसा की एकलो पंचायत मेंबर 3 फावटी 4 फावटी त्यानेच कित्याक रावप. दुसरे एका नवीन भुरगो जर आयलो ताका 5 वर्सां दिवया आमी टायम. तो बरें काम करताली. आमी पर्राकारांक सगळ्यांनी तांच्या फुडें उबे रावया. कारण आमकां पर्रा द बेस्ट पंचायत ऑफ द इयर म्हणून करपाची आसा. जायत्यो अनेक स्किमी आसा गव्हर्मेंटाच्यो ते आमी हे पंच मेंबर न्ही म्हाका पूर्ण खात्री आसा ह्या पर्रा पंचायतीन ह्या फावटी डेफिनेटली पर्रा युनायटेड ग्रुप हो जिखतलोच. कारण ज्या प्रमाणे आमकां सायलंटली सपोर्ट मेळटा. कारण कितें आसतलें आमचो म्हाजो इश्ट मायकल बाब लोबो हो आमदार आसा. ह्याच गांवांत रावपी आसता आनी तो ज्या प्रमाणे कामां केला म्हणून लोकांक सांगतलो. पण म्हजें मत आसा आमी भाजपा सरकार आसा गोंयांत जी मदत जाय ह्या पॅनलाक ती डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे पार्टीचे लिडरान सांगला की आमी सगळे करतले. बेस्ट पंचायत जावपाक जाय. नवीन फेसाक निवडून हाडपाक जाय. आनी त्या खातीर हांव सगळ्या पर्रा गांवच्या म्हज्या भाव भयणांक उलो मारता की ही नवीन जी आमची आसा सगळे 6 जाण एकूच एक्सपिरियन्स आसा तो बेनिडीक्ट बाब. हे सगळे 6 पंचायत मेंबरांक आमी तुमी सगळे जिखून दितले आनी टोटल आमी पंचायतीन एक इतिहास रेकॉर्ड ब्रेक करुया जेणे करून आमकां पर्रा पंचायत ज्यो फॅसिलिटी आनी बरें करपाक जाय पळय ते करपा खातीर करतलेच. पंच मेंबर निवडून आले पूण हांचेंच काम आसचें ना तर ताज्या बरोबर आमची एक पर्राची टीम जातली. पर्रा वेलफेअर एंड डेव्हलपमेंट कमिटी ऑफ पर्रा. जेणे करून ह्या पंच मेंबराक जर हे काम सारकें करिना तर तांकां फुडें व्हरपाचें काम मदत करपाचें काम ही टीम करतली पर्राची. जेणे करून आमकां पर्रा ही जे एका वाड्यार दुसऱ्या वाड्यार वचून रावता आनी आपल्याक मेळना म्हणून तिसऱ्या वाड्यार वचून रावता. OBC मेळोंक ना म्हणून आपूण तिसऱ्या वाड्यार ह्या आमी पर्रा आमच्या सगळ्या बुथाच्या आनी आमच्या वॉर्डाच्या लोकांक विनंती करता की आमी ह्या फावटी एक चेंज करुया. 20 वर्सां जाले ना ते ह्या फावटी चेंज करुया. इतलेच तुमच्या सगळ्या माध्यमाद्वारे प्रेस मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया सगळ्यांक तुमकां विनंती करता की तुम्ही मोठ्या प्रमाणात आमची ही सगळी पेपरांत दिवची अशी विनंती करता. तुम्ही सगळे मोठ्या संख्येन हांगा जमलेले आसात सगळे प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया. हांव काळजा सावन पर्रा युनायटेड ग्रुप आणि आमचो लिडर मिस्टर सोमा बगळी त्याच्या अंडर हे इलेक्शन पर्रान चलतले आणि त्या खातीर त्यांनी फुडाकार घेतला. जायते उदर आमचे दोनी बाबान सांगलें की खूब भंय दिसता आनी कितें जाता पूण हे कोणूच हांगा भिवपाचें ना आनी आमचो मुख्यमंत्री सांगपा भिवपाची गरज ना. हांवूय तेंच सांगता भिवपाची गरज ना. आमी नक्की पर्रा पंचायत जिखतले. तुमचे सगळ्यांचे मना काळजासून आभार मानता. थँक्यू. देव बरें करूं. भिवपाची गरज ना. नेमकी कोणाक भिवपाची गरज ना. की जो नाव मायकल लोबो आसा आगामी निवडणुकीत फुडें वयता तो प्रत्येकाक सांगतलो की आपूण गांवांत विकास केल्लो आसा. पूण जे आरोप आसा ते आजून पर्यंत गेल्या 20 वर्सांच्या कालावधीन परत कांय हे जालना. कितें म्हणजे कांय आजून विकास जालना ना. विकास जावंक ना म्हणून ना. आमी विकास जो जाला पळय तो आनी खूब विकास उरलेलो आसा. जेणे करून फक्त रस्ते लायट आनी पाणी होच विकास असो जायना. त्याच बरोबर वॉर्डाचेर आमचे खूब महिला किंवा भुरगे आयज तरणाटे बेकार आसात. हे जे स्वयंपूर्ण मित्र जो आयला पळय तांकां घेवन जर वचून तांकां आमी जर मदत केली दॅट इज वन थिंग. प्लस दुसरें कशें आसलें ना हांगा मेजर इशू जाला की जे भायले लोक हांगा भाडे करून रावतात पळय हांचे मुळे पर्राचें नांव पिड्ड्यार जालें. दीस इज द मेजर इशू आसा. म्हणजे पंचायत एक्चुअली सारकी शुटूक आसपाक जाय. बाबा कोण येवन रावता थंय रोखडेच इमिजिएटली तांच्यांनी त्या भाटकाराक किंवा कोण दिता पळय विकास जावंक ना अशें म्हणून ना. पण आमकां नवीन फेस घेवन पंचायत आनी बरे तरेन फुडें व्हरपाची आसा. हे जे भाडेकरून रावतात भायले तांकां जबाबदार पंचायत धरतात काय स्थानीक कोण भाडे दिता भाडे जे रूम दिता बरोबर. जो कोण भाडे करून पळय ताका दिता तो जबाबदार आसाच. पण त्याच बरोबर त्या पंच मेंबराचें कर्तव्य आसलें की म्हज्या वॉर्डाचेर अमके अमके लोक रावता. 2 फावटी ताका ड्रग्स धरले म्हणून निगळोक धरले आनी घाण जाले आमची पर्राची.
म्हणजे कोणी पंच मेंबरांक वचून थंय बाबा त्या भाटकाराक सांगू जाय आसलें बाबा हें जावचें ना असल्या मनशाक तूं दवरूं नाका कित्याक एक वड जर जाता पर्रा आनी आमची कम्युनल हार्मनी जर बरी दवरपाक जाय तर हें काम पंच मेंबराचें आसा आनी सरपंचाचें आसा फुडें वचून तुमी एका कितें करतले आतां कितें आसा तुमी आतां सांगलें की आमी सगळे दवरलेले आसा हे जे आतां कोण रावता तांकां सगळ्यांक भायर काडून आतां फाल्यां तुमी निवडून येयले हय तुमची भुमिका कितें आसा हय आमची भुमिका आसतली अशे तरेचे पळय जे इलिगल एक्टिविटीज आमचे पर्रान करतात आमचे पंच मेंबर आनी आमची जी कमिटी आसतली पर्रा डेव्हलपमेंट कमिटी वेलफेअर डेव्हलपमेंट कमिटी आमचो पयलेच ते जातलो की जेंकां दवरलेले आसा तांचो जो पळय एग्रीमेंट जालो आसतलो 11 म्हयन्याचो कितें तो सोंपलो काय ताबडतोब तांकां हेचे फुडें दवरूंक मेळचें ना ह्या तरेचे आमी तो भाटकार किंवा तो हाऊस मालक आसा ताका आमी सांगू However, what prevents you from separate panels? And most of you, we have seen you with sitting MLA earlier. Yes. So what happened? Last 3 months I have been studying that nobody is coming forward to contest the election because they are my neighbor and both are MLA plus ex-minister. So I called my friends and took their advice how to go ahead. And few of them told me, Soma, if you are coming ahead forward, then let's form a panel under your chairmanship. So I went to select honest and hard-working people. There I got this team. So they also started getting calls from different people. तू कित्याक फुडें सरलो तूं जाणा तूं कितें करता तें फुडें कितें जातलें तर तूं जाणा माय टीम replied them, okay, when time comes we'll see to that, but I want to come up. I want to do social work. एक 15 वर्सां कार्य केल्लो मनीस आसता आनी एक फर्स्ट टायमर सो ते 15 वर्साचें कार्य ज्या मनशान केलां पळय तें लोकांक दिसता आनी नेवो कितें येतलो पळय ताका ऑलवेज एडवांटेज आसता. म्हणजे तुमचे पॅनल इलेक्ट जावन आयले विकास कामां खातीर जावं विचार कामां खातीर नो वे जेन्ना सरकार आसा थंय आनी सरकाराच्या मार्फत म्हाका सपोर्ट दिवन फुडें काडला तो सरकार म्हाका सपोर्ट करता. ऑफकोर्स सो सर्टन थिंग्स इफ वी हॅव टू गो टू द MLA house or office, there is nothing, there is no personal enmity. I have worked under him as his OSD. And for some reason, he has, what you call, discarded me. He has humiliated me. The reason known best to him. You understand, no? He has humiliated me. हांव कितलो हॉनेस्ट आहा तो म्हाजो गांव जाणा आनी परमेश्वर जाणा. हांव फटी उलयना केन्नाच कोणाच्यान फटी वची ना. दॅट इज द रिजन आय सेड आय वील टेक अ लीड अँड फॉर्म दीस पॅनल अँड डू समथींग बेटर दॅन वॉट हॅज हॅपन. आनी दुसरें जो सरपंच आमचो प्रेझेंट 12:30 वयता आमी एका घरा वयता 12:30 ऑफिसान वयता आनी एकाच घरा वयता तें स्टॉप ना. अरे प्रत्येक जातो टायम जसो हांव एक सरपंच आसलो जाल्यार म्हजो टायम इम्पॉर्टंट तसोच तो कोण येता पळय ताचोय टायम इम्पॉर्टंट हें लक्षांत दवरूंक जाय. दुसरो बेकार ना. तो मनीस येता थंय एक सिग्नेचरीक लागून आनी ते सिग्नेचरीक लागून ताका थंय 11, 12, 12:30 अडेच वरां थंय रावचो पडटा. सरपंच केन्ना येतो आनी ते हाफ एन आवराक सरपंच घरा वता. आमकां तसले सरपंच ना. आनी दुसरें जे हांव 1986 फर्स्ट टायम इलेक्ट जावन येयलो तेन्ना पळय आमचे चलताले आमचो सरपंच अनंत रामा सालगांवकार. हांव वरान सांगता घरा कडेन बसून 7 सायन मारतालो तो एमर्जन्सी आनी सांगतालो पंचायतीन वच सेक्रेटरीसान स्टॅम्प घेवन दी म्हणून. हें राज परतून हाडटलो. आतां तुमी विचारलें रायट क्वेश्चन. हें हांव राज परतून हाडटलो. आमचें तें स्वीट डे प्रत्येकाच्या जिबेर तोंडार आहा पळय
तशें करून दाखयता म्हाका नाका ओके गोविंद गोंयासाठी म्हणून हाडलो त्या रागान आयज तुमी खंय तरी ना 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 केन्ना म्हाका ताणी आतां तुमी नो म्हाका ह्युमिलेट केलो रिजन हांव रिजन नको आनी म्हाका नाका त्या टॉपिकाचेर वचून त्या रागान हांवें केन्ना करूं ना हांव आय एम कम हियर टू डू समथींग बेटर आनी ब्रिंग दोज डेज ऑफ वेन आय वॉज अ पंचायत मेंबर आमी कशें काम करताले आयज हुकूमशाही जाल्या हुकूमशाही जाल्या कोणाक केअर करता सो ते फ्री गेम म्हाका जाय आमच्या लोकांक ते परत Family Raj will be defeated in this election. Family Raj will be defeated. We have got good candidates. I'm not talking anything on that. I'm only praying to everybody. People will select. People will send them home. People will select. Direct report